नमस्कार आणि येवकार सगळे पळोवप्यांक आमी आज आसात ज्ञान प्रबोधिनी मंडळाच्या मल्लिकार्जुन आणि चेतन मंजू देसाई ह्या कॉलेजींत. हालींच ह्या कॉलेजीक देशांत 37वी आणि गोंयांत 6वें रँकींग मेळिल्लें आसा. तर ह्या संबंधान म्हायती घेवपा खातीर आमी आज ह्या कॉलेजींत आणि हांगचे वायस चेअरमॅन जे आसात चेतन देसाई हांचे कडल्यान अदीक म्हायती घेवया. तुमच्या कॉलेजाक इंडिया टुडेचें रँकींग मेळिल्लें. ह्या वर्सा तुमकां आतां एज्युकेशन वर्ल्डाचें रँकींग मेळ्ळां. सो इंडिया टुडे रँकींग आणि एज्युकेशन वर्ल्ड रँकींग तुम्ही आता फुडें तुमी खंय पळयता? एक्चुली हाज्याकून बरें कॉलेज डेफिनेटली जातलें आमचें, कित्याक फाटल्या वर्सा आमकां इंडिया टुडे 144वें रँकींग मेळिल्लें आनी आतां एड्युकेशन वर्ल्डान 37वें रँकींग मेळिल्लें आसा आनी गोंयान हे आमचो 6वो क्रमांक लागिल्लो आसा. सो आमचें कॉलेज, आमचो प्रिंसिपल जो बाब दोतोर मनोज कामत आसा तो खूब मेहनत घेता. त्याच बरोबर आमचे सेक्रेटरी के.बी. गांवकर आनी आमचो ट्रेजरर राजेंद्र बाब हे मोलाचें सहकार्य दिवन आमच्या प्रिंसिपलाक आमचें कॉलेज वयर काडपाक खूब मेहनत घेतात. सो एक नंबर जो आमचो कॉलेजीक ह्या खेपेक पाविल्लो आसा तो एक बरे गजाल जावन आसा काणकोणच्या शहराक, आनी भुरग्यांनी हाजो लाभ घेवचो आनी चडशा भुरग्यांनी आमच्या कॉलेजीन येवचें, शिकचें, कित्याक ह्या कॉलेजीन सगळ्या तरेची सुविधा आसा. आमचे शिक्षक लोक जे बरें काम करतात, शिकयतात बरें, ताका लागून तांणी येवचें आनी हे लाभ घेवचो. तुमी आत्तां भुरग्यां बद्दल उलयले. तुमचे कडेन कितलींशीं बरीं भुरगीं येता संबंद काणकोणची येतात आणि त्या काणकोणच्या भुरग्यांनी आता या कोविड आणि कोरोनाच्या केसी भितर मास्क तयार करून घराघरांत ते वितरण केलें आणि ताचेर तुमच्या कॉलेजाची बरी तोखणाय जाल्या. ताच्या बद्दल आमकां मातशें सांगा. आमचें कॉलेज सांगपाक एक मोठो आनंद जाता की आमचें कॉलेज खंयच्याच बाबतींत फाटीं रावना. हो जो सद्या जगभर रोग पसरलेलो आसा आनी जो हाहाकार माजयला, ताका लागून सुद्दां आमच्या कॉलेजीन खुबशे तरेचे उपक्रम हातान घेतल्या. तातूंत पयलो उपक्रम हो मास्क तयार करपाचो. ते मास्क तयार करून आनी ते सॅनिटायज करून ते आमी सगळ्या गांवांन, गांवच्या वाठारांनी वाटिल्ले आसा. ज्या खेड्यांनी हे मास्क पावना त्या खेड्यांनी आमी पावयल्ले आसा आनी तांकां वयल्यान त्या लोकांक एड्युकेट केल्ले आसा. आनी जी लोक काजिनी बी वतात ती आतां सद्या आमचे मास्क घालून भोंवतात. आनी आमच्या भुरग्यांनी इतलो बरो सुंदर उपक्रम तो केल्लो आसा की तांणी तो मास्क बरो दिसपाक लागून डिझायनर टायप मास्क तयार केल्ले आसा. अशी कितली मास्कां तुमी तयार केली आणि कितल्या अशा लोकां पर्यंत तुमी खंय खंय पावले? आमी 2160 मास्कां तयार केल्ली आसा सद्या, आनी तरीकूय आमचे कडेन आनीकूय मास्कां आसात. आनी आमी खोतीगांव, गांवडोंगरी ह्या अशा दुर्गम भागांत जे लोक पावूना, पावुला अशा सुद्दां खेड्यांनी जे लोक पावना थंय आमी ते मास्क पावयल्या. या 2-3 दिसांनी पेपराचेर तुम्ही तुमच्या कॉलेजाच्या भुरग्यांनी आणि टिचरांनी ॲप तयार करून ते कोरोना बद्दल जागृती करपाक एक प्रयत्न केलो. या बद्दल कितें म्हायती तुम्ही आमकां दिता? हो एक असो ॲप तयार केलो की त्या ॲपान एक क्वीज निर्माण केलें, जाका लागून ग्लोबली खुबशे लोक पार्टिसिपेट जाले. तांणी त्या क्विजाक आन्सर करून एक कोवीड वॉरियर हाजें सर्टिफिकेट मेळयलें आनी तें खरेंच एक बरी गजाल आसा. आनी तातूंत खुबश्या लोकांक ती प्रेरणा मेळिल्ली आसा की हो रोग कितें आनी ताका लागून कशा भशेन आमी स्वता फायट करपाक जाय. आनी ताका लागून हो एक बरी गजाल आमच्या कॉलेजीन केल्ली आसा. आता हो ॲपा बद्दल तुम्ही आमकां सांगलें. हो ॲप कोणी केलो आणि कशा पद्दतीन तुम्ही ते फुडें गेले ह्या ॲपा बद्दल? आमचें कॉलेज तशें पळोवंक वचत जाल्यार खूब सफिशियंट आसा की असले ॲप निर्माण करपाक. आमचे जे कॉलेज असिस्टंट सरगम ताणें हो ॲप निर्माण केला. ताच्याच बरोबर आमचे प्रोफेसर विविध, मागीर मिथील फळदेसाय आनी आमचो रामदास बाब अलॉंग वीथ आमचे प्रिंसिपल दोतोर मनोज कामत आनी वायस प्रिंसिपल बी मिस्टर नादाब आनी सगळ्यांनी मिळून हो ॲप केल्लो आसा. तुमचो ॲप आता संबंध जगभर गेला अशें आमी आयकता.
कशा पद्दतीन आनी कोण कोण खंयच्या खंयच्या कंट्रीनी लोकांनी तुमी हो हे पळयला? खुबशा कंट्रीनी पावलो हो आमचो ॲप. फॉर एग्जाम्पल देर वेर पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दुबय, जर्मनी, अशा खुबशा लोकांनी आमकां त्या बद्दल ॲपाचेर विजीट करून तांणी सर्टिफिकेट मेळयले. काणकोणचे असे ग्रामीण भागातले कॉलेज फर्स्ट टाइम दिल्ली, राजस्थान, चेन्नय सारख्या भागांच्या केबल टीव्हीचेर, न्यूज चॅनलांचेर आज नाव ताचें येता. ताचे बद्दल तुमकां कशें दिसता? जे आमचे कॉलेज करता आनी जे कॉलेजीन आमी जितल्यो सुविधा निर्माण केल्ल्यो आसा आनी कोरोनाक लागून, कोवीड लागून जी फायट करपाचो प्रयत्न करता ताजी दखल इतल्या लोकांनी घेतल्या म्हणून ही आमकां एक अभिनंदनाची गजाल आनी ताका लागून खूब बरें दिसता. आता हे कोरोनाच्या केसीक लागून इकॉनॉमिक डिझास्टर संबंध जगभर जाता. आमच्या काणकोणा सुद्धा खुबशा लोकांचे रोजगारीचो प्रश्न आता निर्माण जातलो. ग्रामपंचायतींनी आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या खाण्या जेवणाचेर, व्यवसायाचेर, रोजगाराचेर परिणाम जातलो. ताच्या खातीर तुम्ही कितें करूंक शकता? एक्चुली आमच्या कॉलेजीन एक प्रोजेक्ट निर्माण केल्लो आसा, इकॉनॉमिक रिवायवल प्लॅन ऑफ विलेज पंचायत. आनी हो प्लॅन म्हणजे जे गांवांत पंचायती आसा, आमच्या काणकोणान ज्यो पंचायती आसा, 7 पंचायती आसा, आगोंद, गांवडोंगरी, खोतीगांव, लोलया पैंगिणी, खोला आनी श्रीस्थळ असल्या पंचायतीन आमी सगळ्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ज्यो पंचायती जे आसा आनी वॉर्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां सगळ्यांक आपोवन ह्या पंचायतीन तांच्यांनी कशा भशेन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावंक शकता, ही कसल्यो इंडस्ट्री येवंक शकता, कितें एम्प्लॉयमेंट जावंक शकता, ताच्या बद्दल आमी तांकां एड्युकेट करूंक सोदता. दर वर्सा आमी पळयता की काणकोणची सगळी भुरगीं उच्च शिक्षणा खातीर मडगांव, पणजे म्हणजे वता. हे स्थलांतर थांबतलें? तुमचो प्लान कितें आसा तुमच्या कॉलेजाचो? आमच्या कॉलेजीन हे स्थलांतर थांबोवपाकूच ही कॉलेज निर्माण केल्ली आसा. आनी जर पळोवंक वचत जाल्यार फाटल्या 4-5 वर्सांनी खुबशे भुरगे आमकां जॉयन जाल्ले आसा. सो हांव क्वायट पॉजिटीव आसा की हे स्थलांतर डेफिनेट थांबतलें आनी आमचे काणकोणचे भुरगे आमच्याच कॉलेजीन शिकून ताचो लाभ घेतले. काणकोणच्या कॉलेजान आता सायन्साचे सेक्शन गेल्या 2 वर्सां पयलीं आमी ओपन केलां. ह्या वर्सा तुमची पहिली बॅच सायन्साची टीवायक वतली आणि BSc हॉनर्स केमिस्ट्री हो सब्जेक्ट तुम्ही उपलब्ध करून दिला. त्या सायन्सा बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता? आमच्या सायन्स कॉलेजीन 3 फॅकल्टी आसा, जिओलॉजी, बॉटनी आनी केमिस्ट्री. आनी तिनूय फॅकल्टीन आमचे प्रोफेसर इतले बरे आसा की ते चडसो आमचो रिजल्ट जवळ जवळ 90% लागिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता की आमचे भुरगे जे सायन्स शिकता ते आतां 3rd इयराक पावल्या आनी तांकां हांव बरें इच्छिता. तुम्ही आता पंचायत डेव्हलपमेंट रिवायवल प्लाना बद्दल सांगला. तो केन्ना सुरू जातलो? कशें तुम्ही लोकांक भितर घेतले? कोणा खातीर ते तुम्ही करता आनी केन्ना पर्यंत तो सोंपतलो? पंचायत रिवायवल प्लॅन आमी मेच्या पयल्या आठवड्याच्यान कॉमेन्स करूंक सोदता. आनी सांगिल्ल्या प्रमाणे हांवें सगळ्या पंचायत लेवलाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी वॉर्डान जे लोक आसा तांकां आपोवन तांकां सगळ्यांक एड्युकेट करून की कशा भशेन हाजें डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपाचें तें करून आमी हो प्लॅन करपाक सोदता. आनी अख्ख्या गोंयांत कसो इव्हेंटफूल जावपाचो आनी कसो फ्रुटफूल करपाचो तें आमी शक्यतो प्रयत्न करतले. आनी हो गोवा गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट जावन आसा, सो ताका सगळ्यांचें सहकार्य मेळटलें अशें हांव आशा करतां. सर, कोरोना बाबतींत लोकांनी प्रिकॉशन घेवंक जाय आनी मुख्य काणकोणा सारक्या भागांत, कारण काणकोणा टुरिस्ट येतले, वेगवेगळ्या पद्दतीचे लोक येतले. काणकोणा रेल्वे स्टेशन आसा, बॉर्डराक सामके आमी लागीं आसा. कसल्या प्रकारचे प्रिकॉशन लोकांनी घेवचे? तुमचे लोकांक कितें उपदेश? प्रिकॉशन कशें घेवपाचें तें गव्हर्मेंटान गायडलायन दिल्लें आसा.
पूण लोकांनी सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करून आनी मास्क तोंडाक लावन आनी स्वताक सॅनिटायज करून ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक जाय आनी कोवीड शक्यतो दूर दवरपाचें काम आमी करपाक जाय. गेल्या 27 वर्सां तुमचे कॉलेज काणकोणान एक बरें नामना मेळयत आसा आनी कितलेशे लोक पयलीं हांगा आशिल्ले त्या लोकांनी हें कॉलेज उबारलां. आतां तुमचे संबंद मॅनेजमेंटाची एक बरी टीम तुमच्या बरोबर काम करता. त्या सगळ्याचें श्रेय तुमी खंयच्या तुमच्या कोणाक दिता? कॉलेज स्टार्ट केलें जे फावंडर मेंबर आशिल्ले ते सद्या डॉक्टर जयसिंगराव राणे, मागीर डॉक्टर जिबलो गांवकर आनी म्हजे वडील श्री मंजू देसाय हे सद्या ना. तांणी हें कॉलेज तेन्ना केल्लें. तांच्या बरोबर बाब मादाळकर, मागीर राजन बाब, मयन बाब आनी किसन बाब बी सगळे आशिल्ले आनी तांकां डेफिनेटली हें श्रेय वता. पूण सद्या आमचे चेअरमॅन श्री रामदास मादाळकर, मागीर आमचे ट्रेजरर श्री राजन बाब देसाय, सेक्रेटरी श्री पूज देसाय, महेंद्र आनी कमलाकर, बाब मंजू देसाय हे सगळे सद्या आमच्या बरोबर आसा आनी मोलाचें सहकार्य करता. फायनली एक तुमचे कडेन मागता की हे कोरोना आनी कोवीड-19 पासून तुमी सगळ्यांनी बरें रावचें, सेफ रावचें आनी सगळ्या लोकांनी हे कॉलेजीक लागून सहकार्य करचें आनी ताका लागून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा.